सांगताली की हांगासर पोर्तुगीज लोक खूब आसले। हांगासून ते देरोड्या गांवासून आमगांवात स्मगलिंग करताले, सोरो जावं सोन्याचे बिस्किट्यो खूब तरेचे ते स्मगलिंग करताले। हांगासून देरोड्या गांवासून आमगांवात ते 3 किलोमीटर आसा आनी आमगांवासून बेळगांव 30 किलोमीटर जावंक शकता। आमी थंय प्रॉपर पूण ती जाणटेली आमकां तेन्ना सांगताली हांगासर तेन्ना पोर्तुगीज टायमाचो खूब दहशत आसलो। हांगासून 20 मिनटां गेलो जाल्यार साटरे गांव वता। थंयसर साटरे गांवांत एक गड आसा, थंयसर पोर्तुगीज वयताले, थंयसर दहशत आसताली। थंयसूनच स्मगलिंग साटरे गांवासून स्मगलिंग जाताली। आनी हांगासून 4-5 किलोमिटरार माळोले गांव आसा, थंयसर एक पोस्त वाडा आसा। थंयसर हे आसा पोर्तुगीज टायमाची जेल आसा। तेन्ना तो पोर्तुगीज तेन्ना अशें दिसता की ते रोयनीन आनी आसोंक शकता। हांव शुअर सांगूंक शकना, पूण म्हाका एक सिंगल कॉयन गावला तो। तेन्ना तेज्या वरसून सिद्ध जाता की हांगासर पोर्तुगीज काळांत पोर्तुगीज हांगासर खूब वावरताले, हांगासून स्मगलिंग बी करताले अशें दिसता म्हाका। जो उपरांत आतां देरोडो बाबू नारायण गांवकर म्हणून हांगासरलो गांवकार आसा, तो आपल्या फार्मात गेल्या जून म्हयन्यात जाल्लो। तेन्ना तेजे हुंवारान हे जमनीचे सगळे जमीन तेजी फेन्सिंग गेल्ले। तेच्या उपरांत तो पळोवपाक गेलो तेन्ना ताका एक पोर्तुगीज कॉयन आडलो। तो अशी आमकां म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार जे आमचे आर्कोलॉजिस्ट आहा वरद तेंच्यानी आमकां सांगलां ते म्हणल्यार 1823 किंवा 1824 वर्साचो कॉयन आसूं अशें सांगलेलें आसा। आनी हो पोर्तुगीज कॉयन आसा आनी तेन्नाची तेका नांव आशिल्लें ते म्हणल्यार कॉपर टांगा हे तेजें नांव आशिल्लें अशें आमकां तेणी सांगलेलें आसा। ताच्या उपरांत हो जो इश्यू केल्लो तेन्ना जो किंग आशिल्लो किंग दे मिंगेल हेणी इश्यू केल्लो हो कॉयन आसूं येत अशी आमकां म्हायती मेळ्ळी आसा। आमकां खबर आसा की 70 वाठारांत जे पोस्त कोदा मावली म्हणटा हांगासर पोर्तुगीजांचो खूब वावर आशिल्लो। ते थंयच्यान हांगाच्यान स्मगलिंग करून जे मसाले आनी कितें स्मगलिंग करून ते कर्नाटकांत व्हरताले। कर्नाटकांत जे पारोडा गांव आसूं जावं आमगांव गांव आसूं ह्या गांवांत अशें तांकां ट्रॅव्हलिंग करपाक लागीं पडटालें, कारण हो दोंगर क्रॉस केलो की कर्नाटकांत पावता। सो अशा तरेचे तेन्नाचे पोर्तुगीजांचे हांगासर वावर चलतालो अशें आमकां एकंदरीत कळटा। कारण अशा तरेचे कॉयन हांगासर आतां एकूच कॉयन गावलो, आनीकूय आसूं शकता, कारण तो पावसा दिसान हांगासर पळयत जाल्यार सगळे झाडां हें वाडला, तेणी जास्त लक्ष दिवंक ना। बट हांगासर ताका एकूच कॉयन गावलो, बट हांगासर पोर्तुगीजांचो वावर आशिल्लो हे सिद्ध जाता। स्टुडंटा खातीर देरोड 70च्यान रुपेश रावत।